मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत ऑपोजीट तें म्हणटा तें आसताच, उरफाटें आसताच. कितें बरें आसा थंय वायटूय आसूंक जाय, कितें बरें जाता आनी थंय वायटूय जाता न्हू. आनी आमच्या जिवितांत आमी केन्ना कोणाक कितें बरें जालें, कोण एक भुरगो एग्जामीन पास जालो, वो कोणाक बरें काम मेळ्ळें, कोणाच्या जिवितांत बरें कितें जालें, दोन भाशेन ती खबर पावता. एक म्हणल्यार थोडी लोक खुशाल बरी जातलीं कित्याक ह्या मनशाक बरें जालां, आनी थोडी लोक तांकां वायटूय दिसतलें, तांकां झेलस जातलीं, तीं सगळींच तांचें नांव पिड्ड्यार करूंक पावतलीं. आनी हेंच आमकां ह्या आयच्या वाचपांत मेळटा, शुभ वर्तमानांत मेळटात. दोन तरेचे लोक आमकां मेळटात. आनी आयज जेजू ह्या वस्तुऱ्यो जेजूचे पाटलाव करताल्यो, ती जेन्ना भिवन धांवूंक वयता तेन्ना जेजू तांकां बोळ दिता, तांकां म्हणटा भिवू नाका, तो मेळटा तांकां आनी तांकां पयल्या परगटणार करता. आनी ती जेजूची ही उजवाड जो ताणें अणभवलेलो आसा, ती दुसऱ्यांक दिवंक पावतात. आनी दुसरे वाटेन आमी पळयत जाल्यार हे शिपायांकूय भिरांत दिसलेली. तेणी कितें पळयलें तें तांकां पळोवन भिरांत दिसली. पूण तरी आसतना ते वचून जेन्ना हांगतात, हे महायज्ञीक जे आसा ते आनी जाणटे आसा ते देवांचे, ते तरी आसतना ते मानून घेनात. जेन्ना जेजूक खुर्सार मारचे पयलीं जेजू सांगतालो तेंय मानून घेवंक ना. आतां पुनर्जीवन जावन तांची काळजां फातराचींच आसा, आनी तरी आसतना ते स्वत मानून घेनात आनी भलतेंच ते शिपायांकूय फोट मारूंक सांगतात. आनी आमी हे दोनी तरेचे स्वभाव पळोवया. आमच्या जिवितांत केन्ना कितें आसतात, जाता ते भाशेन आमी ह्या वायट स्वभावाची मनशां जावंक न्हय, दुसऱ्यांची गजाल्यो करून दुसऱ्यांचें नांव इबाडूंक तसलीं मनशां जावंक न्हय, पूण जेजूच्या ह्या उजवाडान बरोवन ताचेंच जिवीत परगटूंक आमी मागूंक गरजेचें. आमी आमचें जिवीत त्याच मार्गार चलोवंक गरजेचें. आनी जेजू आयज तेंच करूंक आपयता. आयज आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना हीच आमचें मागणें जावं दी. जेजू लागीं आमी वेळ सारुया आनी ताचो पुनर्जीवनपणाचो जो उजवाड जो आसा तो आमच्या जिवितांत घेवया आनी ताच्याच मार्गा खाल आमी चलूंक प्रयत्न करुया.